सगळ्यांक पयलीं म्हणल्यार मन काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशें भारतीय जनता पार्टीन आमच्या एक परिवारान तशी प्रथा ना, म्हणजे वर्षपुर्ती किंवा मागीर 2 वर्सां बी अशें कांय ना. पण अचानक हो शॉकिंग तुमी सगळ्यांनी म्हाका हांगा मिटींग आसा म्हणून आपयला आनी SIRची आनी बाकीच्या संदर्भांची मिटींग आसा, मातसो तूं चॅक कर म्हणून. हांगा येवन पळयतकीर लक्षांत आयलें की हो तुमचो मोग आनी त्याच बरोबर अभिनंदनाच्या निमतान तुमी सगळे हांगा जमल्यात. 1 वर्साचो काळ आसा, तो काळान भितर हांव हेजें सगळें श्रेय आसा त्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दिता. कारण कार्यकर्त्यांनी जर ते माथ्यार मारून आशिल्लें किंवा आमी खांद्यार मारून आशिल्लें जाल्यार हें कांयच शक्य नाशिल्लें. केंद्र आमकां खूब कामां दित आसतात, कारण कार्यकर्त्यांक एंगेज दवरप, तांकां लोकां मदीं परत धाडप, हें तातूंतलें एक खरें म्हणल्यार काम. त्या निमतान आमी परत मेळत आसतात. म्हणल्यार एकमेव पार्टी अशी आसा भारतीय जनता पार्टी जी लोकांक कितें जालें कितें निमतान मेळटा. मागीर तें कसलें अभियान आसूं, नाल्यार कसली तरी स्कीम आसूं, नाल्यार कसली तरी तांचें प्रबोधन करपाक लागून काम आसूं, लोकां कडेन मेळटा आनी तातूंत आमी लोकांक ह्या सगळ्यांनी तुमी ज्या मोगान भितर हें केल्लें आसा कौतूक करपा लागून हो वर्षपुर्तीचो सुवाळो. पण हो वर्षपुर्तीचो सुवाळो मान सन्मान एकट्याचो म्हजो न्ही, जाल्यार आमचे फूल टीम जी दक्षिण गोंयची आसा, उत्तर गोंयची आसा, त्याच बरोबर मंडळाचे अध्यक्ष आसा, ते सगळे नवनिर्वाचित जे जाल्ले आसा तांकांय त्या निमतान 1 वर्स 1.5 वर्स जाल्लें आसा. कारण पयलीं मंडळाच्यो जाल्यो, मागीर जिल्ल्याच्यो जाल्यो, मागीर ते जालें आनी तांणी खरोखरच एक्टिवली काम केल्लें आसा. तें काम तांच्यांनी आनीकय इल्लें फुडें व्हरपाक जाय. सोंपता रोखडोच हे वर्सी सोंपतलें आनी इलेक्शन येता. इलेक्शन 27 आसा, म्हणजे 27 म्हळ्यार खूब पयस असो न्ही. आयच्यान जर म्हटलें जाल्यार आमकां जानेवारी जवळ जवळ अर्दो जाला. बरोबर आमकां 12 म्हयने आसात. कारण फाटलें इलेक्शन जाल्लें तें फेब्रुवारीचे 14 तारखेक जाल्लें, याद आसा, व्हॅलेंटायन डे आशिल्लो तेन्ना. हय, आनी मागीर मार्चान एप्रिलान हें जालें रिजल्ट आनी बाकी सगळें. म्हणून म्हणटा की आमचे कडेन 12 म्हयने आसा. 12 म्हयन्यार रावपाचें न्ही. आतांच आमी तलवार भायर काडपाची आनी वचपाचें, कारण आमकां हें युध्द जिखपाक जाय. आनी भारतीय जनता पार्टी फक्त लोकां खातीर आसा, समाजा खातीर आसा, राज्या खातीर आसा, देशा खातीर आसा. त्या खातीर तें काम फुडें व्हरपाक तुमची सगळ्यांची मदत लागतली अशी अपेक्षा करता. आनी मोठ्या नेटान आमी तितल्याच नेटान फुडें हो आमचो जो जैताचो रथ आसता फुडें व्हरपाचें सांगता. आनी तुमी सगळ्यांनी हो जो आयज भोवमान आनी तो सन्मान जो केल्लो आसा, त्या सन्मानाक हांव मान भागोवन तुमकां हांव देव बरें करून म्हणटा. आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात आनी ताका अत्यंत नम्रपणान, म्हणजे आपूण खंय तरी प्रदेशाचो अध्यक्ष अशें खंयच इल्लो सुद्धा मनान भाव न बाळगता अत्यंत नम्रपणान सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मदीं आपूण एक कार्यकर्तो आशिल्ले भशेन वागपी हे आमचे जे नेतृत्व आसा. म्हाका दिसता पक्ष वाडपाक नेतृत्वाची जी भावना आसा आनी नेतृत्वाचो जो एटिट्यूड आसा हो तितलोच जबाबदार आसता. आनी जशें तांणी सांगलें तशेंच ही वर्षपुर्ती फक्त एका व्यक्तीची न्हय, ही वर्षपुर्ती जी आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाची आनी आमच्या सामुहीक आमची जी कार्य करपाची पद्दत आसा, ही पद्दत तांणी जशें सांगलें फक्त भारतीय जनता पार्टीचीच आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीन तांणी सांगलें की मतभेद आसूंक शकतात, मनभेद केन्नाच जावचो न्ही हाची काळजी भारतीय जनता पार्टी आनी आमी म्हणटा आसतना अध्यक्ष म्हणनात, कोणें सांगलां, पक्षान सांगलां म्हणटा.